1200 वयर कर्मचाऱ्यांक दिल्ल्यो नोटीशी फाटीं घेतल्यो ना जाल्यार फुडें ताचो वायट परिणाम कंपनीक भोगचो पडटलो अशी शिटकावणी खासदार श्रीपाद नायकान सेजा गोवाक दिल्या। तो ब्रेस्तारा सेजाचो एमडी पी.के. मुखर्जीक मेळ्ळो। गोंयच्या कामगारांच्या पोटार पांय दिवन गोंयांत धंदो करपाक मेळचो ना अशें श्रीपाद म्हणटा। कामगारांक कपातीक मान्यताय दिवची न्ही अशेंय तो केंद्रीय कामगार मंत्र्याकडे मागपाचो आसा। सेजा गोवाचे जवळ 1050 वर्कर तांकां ले ऑफ दिवपाची नोटीस आज तांकां दिल्ली आसा। हे कोणा लागून? ह्या लोकांनी गेले हातूंतल्यान कितले वर्सां हांगसरलें मायनिंग अक्षरशः लुटलें आनी हांचे इलिगलिटी मुळे हे सगळें आज बंद पडिल्लें आसा। तेच लोक आमच्या गोंयकारांक हांगसरल्यान काडून उडोवपाची भाशा करतात, तांकां ले ऑफ नोटीस दितात। हें बरोबर न्ही। हांव काल तांच्या एमडीक मेळ्ळो, मुखर्जीक मेळ्ळो आनी तांकां रिक्वेस्ट केली की बेगिना बेगीन तुमी फाटीं घेयात, नाजाल्यार दुश्परिणाम तुमकां फाल्यां भोगचे पडटले। तुमकां जर हांगा गोंयांत खंय तरी बिजनेस करपाक जायो जाल्यार गोंयच्या कामगाराच्या पोटाचेर पांय दिवन तुमकां बिजनेस करूंक मेळची ना, हाजी तुमी दखल घेयात हें तांकां आमी सांगलां। तांकां ले ऑफ जर फायनल करतलो जाल्यार तांचे दोगांचे परमिशन जाय। हें परमिशन गोंय सरकार तर दिवची ना। केंद्र सरकाराक हांव विनंती करतो लेबर मिनिस्ट्री कडेन हें ले ऑफ करपाक तांकां परमिशन दिवं नाका, कारण मायनिंग आतां लगेच खंयच्याय पद्दतीन सुरू जातलें। कारण तुम्ही ह्याच कामगाराच्या घामाचेर तुम्ही खंय तरी पयसो केलो, हांगसरलें मायनिंग केलें, त्यांच्या पोटाचेर पांय दवरपाचें हें गोंयकार किंवा भारतीय जनता पार्टीचें राज्य सरकार किंवा भारतीय जनता पार्टी सहन करपाना। भारतीय जनता पार्टी तांच्या फाटल्यान ठामपणे उबी रावतली। जो काही केंद्र सरकारच्या वतीन जो डिले जाता कायद्यान आमी केंद्र सरकार म्हणू शकता कित्याक लागून, कारण ज्या पद्दतीन शाह कमिशन रिपोर्ट जो लोकसभेत टेबल केलो ताजेर कॅबिनेटान कसलीच चर्चा करूना आनी टेबल केलो तो एक्सेप्ट जो काँग्रेस सरकारान केलो तातूंतल्यान हें सगळें गोंयचें नुकसान जाल्लें आसा आनी ताजे दुश्परिणाम लोकांच्या पोटाचेर जाता। आनी म्हाका दिसता त्या हातूंतल्यान बेगिना बेगीन मायनिंग सुरू जावचें आनी केंद्र सरकारान जे आज काही बग्याची भुमिका घेतल्या ती बग्याची भूमिका सोडून बेगिना बेगीन ताचो निर्णय तसो कर्नाटकाच्या संदर्भात तो मायनिंगाचो निर्णय जाला तो लगेच गोवाक जावपाक कांय हरकत नाशिल्ली। पार्किंग फीच्या नांवांत कळंगूट वाठारांत ट्युरिस्टांक लुटपाचे प्रकार चल्ल्यात असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। ह्या माफियाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी राष्ट्रवादीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन केल्या। पर्यटन खातें ट्युरिस्टांकडच्यान लाखांनी रुपया वसूल करता, मात पंचायतीक एकय पयसो दिना असो आरोप कळंगूटचो पंच जोसेफ सिकेरान केला। पार्किंगच्या नांवा खाला पर्यटकांक लुटपी माफियाक गोंय सरकार साल्वार करता असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन केला। In Kalangut, it was exposed that for pay parking there is a mafia, and this is being done in the presence of the police. Who is behind this? The Home Ministry has collapsed. The Home Minister reached to Kalangut when there was some illegal things removed because he was a BJP supporter. People are dying, he doesn't bother. पर्यटन खातें पार्किंगाच्या नांवा खाला पर्यटकांकडल्यान पयशे घेतात, मात कळंगूट पंचायतीक एक पयसो दिना असो दावो कळंगूटचो पंच जोसेफ सिकेरान केला। तुम्ही थोडे मिडियान स्पेशली प्रुडंट इव्हेंट हेजेर हाडून तो फोकस करून हांव तुका सांगता हांवूय खुशी जालो, कित्याक तेज्या आदी 4 दीस आदी हांवें डायरेक्टराक सांगलेलें बाबा अशें अशें चलता म्हणून, आनी डायरेक्टरान सांगलें म्हाका की आपूण डील दिव आसतलो उपरांत 2 दिसांनी येयल्या उपरांत आपूण ते करून घेता म्हणून, पूण अजून पासून तेजेर एक्शन घेयना। पूण तुमी हाडलें तितलें बरें जालें की हांगासर पुलीस पासून तेजेर एक्शन कांयच घेयना तें हांवें पळयल्लें आसा आनी गव्हर्नमेंट जाल्यार तेका कांयच पॉझिटिव्ह ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी सुशांत पळ। फोंडा पालिकेची नगराध्यक्ष राधिका नायक धेंपो कॉलेजीची प्रिन्सिपल ती दोनी कडल्यान पगार घेता अशें आरटीआय कार्यकर्तो सुदीप तामणकारान सांगला। सरकारी ग्रांट मेळटा म्हण धेंपो वेवस्थापनान सरकाराकडच्यान पगार वा मानधन घेवची ना हे अटीर तिका मान्यताय दिल्ली, पूण राधिका नायक सरकाराकडच्यान पगार घेता अशी माहिती मेळ्ळा। सरकारी तिजोरेक लुकसाण केल्ल्यान राधिका नायका आड दक्षता खात्याकडेन तामणकारान कागाळ केल्या। दक्षता खात्याकडे राधिका नायक हेच्या अंडर डॉक्टर राधिका नायक जे पळय आसा प्रिन्सिपल गव्हर्नमेंट ग्रांट पळय जे दिता धेंपे कॉलेजीक, ती धेंपो चॅरिटीज ट्रस्टाची पळय जी कॉलेज आसा तिका गव्हर्नमेंट ग्रांट येता तेन्ना ह्या कॉलेजीची प्रिन्सिपल म्हणून रावन परत फोंडा म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन म्हणून थंयसरूय काम करता तेन्ना हितून जे पळय स्टेट एक्चेकराक पळय लॉस जाता, फॉर्जरी पळय जी जाल्या, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटेंशन आनी लॉस टू स्टेट एक्चेकर एप्रोप्रिएट सेक्शना प्रमाणे इमिजिएटली FIR रजिस्टर करची आनी
तिचेर एक्शन घेवची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा हितून. पयशे लुटले वयता आनी हेका खंय तरी राजकीय आशिर्वाद आसा. आयज मनोहर पर्रीकर गोंय राज्याचो शिक्षण मंत्री आसतना शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान खंय तरी हे प्रकार उगड्या दोळ्यांनी पळयता आनी सरकाराच्या तिजोरीची पळय कशा तरेन लूट चल्लेली आसा. आयज सामान्य लोकांक दिवपाक लागून ह्या सरकारा कडेन कांयच ना. हे सरकार भिकारी अवस्थेंत जाल्लेलें आसा. भिकाऱ्याची परिस्थिती ह्या सरकाराचेर येयल्ली आसा. लोकांक दिवपाक जर पळय कितें दिवपाक जाय थंयसर पुणून अशा तरेन पळय जे कोण लूट चलयल्ली आसा तांकां खंय तरी सरकारा कडसून ह्या आशिर्वाद दिले वयता. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.